येव आयच्या दिसाच्या म्हज्या मागण्याक आनी बऱ्या करण्याक मेळची स शिक्षा माफी म्हाका जोडून म्हाका हांव उशी व्हरतां. सोम्या जेजू तुज्या भोवदैवी काळजाच्या ससायेन रात आमच्या भोव घेवन सैबाक जातू ताका उजवाड घटाय आनी बुजावण. म्हज्या देवा म्हज्या साहेबा हांव तुज्या पांयांक पडटा, हांव तुका अर्गां दिता, अंतस्करणांनी नमस्कार करता, और तुजो उपकार मानता, कित्याक तुवें म्हाका रचलय म्हूण, नीज क्रिस्तांव केलय म्हूण, आज पर्यंत सांबाळलय म्हूण, जशी बरी रात दिली तसो बरो दीस दी सायबा. म्हजो आत्मो म्हजी कूड तुज्या हातान दिता, म्हजी चिन्नां म्हजे शब्द म्हज्या आयच्या दिसाचे कसर आनी करण्यो तुका समर्पिता. तुज्या वडा मनाक म्हज्या पत्काच्या परीकपणाक म्हज्या जेजू तुज्या कुर्साच्या कश्टाच्या आनी मरणाच्या पुण्या पासत बक्षी म्हजी सुमीस पत्का म्हज्या पत्क्याची काकुळट कर. देवा पवित्रत्म्या दिसैबा तुजी कृपा आयच्या दिसा पत्कांत आमी पडना जावच्याक तुजे उपादेश सांबाळूंक म्हजे कायदे पाळूंक म्हज्या पत्क्याची काकुळट कर. म्हाका पत्क्याक बक्षी बरोसाचे विधान सर्वेस्परा देवा तू एकच देव आनी एका देवातय ते एक जण बाप पूत आनी पवित्र आत्मा म्हूण हांव ती सत मानता. तुजो दैवीक पूत मनीस जालो आनी आमच्या पत्का खातीर मेलो आनी जिव्यांचे आनी मेल्ल्यांचे मुन्सीप करूंक येतलो म्हूण हांव सत मानता. ही सता आनी कातोलीक पळय सभा शिकयता ती सता हांव सत मानता आनी उसारता. कित्याक तूं ससनीक सत आनी जणवाय आनी तुवें उगडापी केल्यात, तूं फटयनाय वा फटवून पडनाय. मरूंक हांव खुशी व्हरतां. आमेन. बरोसाचे विधान सर्वेस्परा देवा तुज्या कृपेन सर म्हज्या पत्काता, कित्याक तूं सर पदवेदार विश्वासी दयाळ आनी काकुळदार आनी तुवें ते बसयला. ह्या बरवशान जिवंक आनी मरोंक हांव खुशी व्हरतां. आमेन. मोगाचे विधान सर्वेस्परा देवा सर सुप्रासर हांव तुजो मोग करता आनी तुजे पसत म्हज्या पेल्याचो हांव मोग करता. कित्याक तूं व्हरतो अपरिमीत आनी सर बरो आनी सर मोग तुका फोव. ह्या मोगान जिवंक आनी मरोंक हांव खुशी व्हरतां. आमेन. दुखीचे विधान म्हज्या देवा सगळ्या म्हज्या काळजान सर म्हज्या पत्क्याची हांव दूख धरता आनी ती कांटाळटा. कित्याक तांचे वरवीं तुजी नितीची शिक्षा म्हाका भोव जाली, पूण चड करून तुका भोव बऱ्या आनी सर वस्तुप्रासड मोग फोव जाल्या देवाक हांवें हाकमान केलो. देखून तुज्या कृपेच्या आदारान आनी म्हाका पत्का करिना म्हूण आनी पत्काचे समय सुकयतलय म्हूण ती निचेव करता. आमेन. मुरी एक समर्पण उजरणीये म्हज्या हांव तुका सगळो तुका दिता आनी म्हजे भक्तीपण तुजे तें दाखोवच्या. आयच्या दिसा हांव तुका समर्पिता. म्हजे दोळे म्हजे कान म्हजे तोंड म्हजे कळीज आनी म्हाका सगळोच कांय जावन आसतना देखून हे मोगाळे मेळे हांव तुजो जाल्ल्या वरवीं राख आनी सांबाळ म्हाका तुजीच आस आनी वोस म्हळ्या बरी. निश्कळपण जोडूंक मागणें ए मरिये पाप कनातल्या तुज्या गसम मैफात कर म्हजी कुणीसकळ जात्म बगेवण. नमान मुरी कृपेन बरले समी तुझे संगता स्त्री आमी तू सदैव आणि सदैव फळ तुझे कुशीचे जेजू भगवंती मरिये दोच मे आम पापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळेर. आमेन. आपल्या सेम्याची साखर तुझ्या धर्मणे म्हणजे ते नमान मुरी कृपेन बरले समी तुझे संगता स्त्री आमी तू सदैव आणि सदैव फळ तुझे कुशीचे जेजू भगवंती मरिये दोच मे आम पापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळेर. आमेन. आणि देवाचा पुत मनीसलो आनी आमच्या मध्ये येयलो. नमान मुरी कृपेन बरले समी तुझे संगता स्त्री आमी तू सदैव आणि सदैव फळ तुझे कुशीचे जेजू बगेन मरे देवाचे नियम आपल्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळेर. आमेन. भगवंती देवाचे मे आंबा बसवती विनंती कर ख्रिस्ताच्या बसवण्या कमी फौज आमच्या खातीर प्रार्थना मागिया सुनसुन्या पडचे बरे तुझे भतान क्रिस्तान शपन गतल्या आमी जाणा जाल्या तुज्या कष्टांनी कुसावी जेवणपणाच्या आनंदाक आमी फौशे तुजी कृपा आमच्या पासकन वच म्हूण मागता. त्याच क्रिस्त आमच्या सम्या मरिफात. आमेन. महिमा बापा कने पुता कने पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वता. आमेन. महिमा बापा कने पुता कने पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वता. आमेन. महिमा बापा कने पुता कने पवित्र आत्म्या दोसाद स्वतान सुदान सर्वता आमेन. देव गले बडे रखण्यान सरगी देन मका दिलाय तुझे बेन मुझे मत सोडा मका राख संभाळ सले. आमेन. ससनासो मागणे ससनासो शोधी तांकां येसमी आनी निरंतर प्रकार संचेत मध्ये समतेले आमेन.
प्रिय देवाच्या माये आम्हाला सगळ्यांना कर बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नामे. ಪ್ರವೇಶ ಗೀತ್ A20 A20. कुटाम जाऊन बापा आम्ही जमल्या एकाच तळ्यान तुका गितां गाता एकाच काळजान तुजो मोग करता एकवटान जीव कत्रेकता पुवीस लावनात आमकां नवो जीव दिवू तुजी भुरगी कर आमकां पवित्र केला पुनर्जीवन जाल्या क्रिस्ताचे कृपे सस्नीक जिवीत आमकां जोडून दिला एक उटाम जावन बापा आमी जमल्या एकाच ताळ्यान तुका गितां गाता एकाच काळजान तुजो मोग करता एकवटान जीव कत्रेकता. तुमकां सोमेस्तांकी नोवेनाच्या ह्या अपुरबायच्या भक्तीपणाक आनी पयल्या दिसाच्या कार्यक्रमाक मोगोसो स्वागत पटयता. आमी भेटोवचे हे मीस देवादीन लॉरेन्स सोसू ताच्या आत्म्या खातीर दिलां. कविता सोसू आनी कुटाम साम ब्रिजीत वाडू ताच्या आत्म्या खातीर मागता आसतना आमच्या देशींतलो एकलो अपुरबायचो याजक मानादी बाब विन्सेंट मोंतेरो काल तो अंतरला. फाटल्या एका वर्सांत कॅन्सर पिड्या मरिपात तो कश्ट नासलो. ह्या आमच्या याजक बाबाच्या आत्म्या खातीर ह्या मिसा वेळी आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमच्या सोवे आसूं. तुमच्या सोबे आसूं. देवान आमकां सगळ्यांकी तालेंतां दिल्यान तुमचो उजो हात पळयतात गे सकडी सी युअर रायट हँड म्हणजे तोंड पळयनाकात उक्तो करात तुमचो रायट हँड पळयात अन्यकल्याचें तोंड पळयनाकात. तुजो रायट हँड तूं पळय. तुज्या रायट हँडान कालें पुरो आसा की पळय. कालें पुरो आसा पळय आनी तें खचीत कर. एक घडीभर तुमचो रायट हँड सकला घालात. तुमच्या हातांत जायत्यो थंय संगती आसात पूण एक संगत हांव उल्लेख करूं कशी व्हरता ती जावन आसात बोटां फिंगर्स आमी म्हणटा. जर आमच्या हातांत बोटां नातलीं जाल्यार इतलें मात्र आसलें जाल्यार वो हात कालें करूंक शकतो. कितलोय तो बोळादी जपियत हांवें जिम्माक वचून तो घटमूट केला जपियत पूण बोटां नातलीं जाल्यार ही बोटां आसल्यान हांव सगळें करूंक शकता. जेवंक शकता म्हजे वस्तूर घालूंक शकता केस उकूंक शकता बरोवंक शकता कालें धरूंक शकता खंय सर वचूंक शकता. पळय ही बोटां देवान म्हाका दिल्ल्यान हो म्हजो हात इतलो बळादीक. आमच्या हर एकल्याचें जिवीत ह्या रितीन जावन आसा. कोणेंय सांगूंक जायना म्हज्या जिवितांत देणी नात तालेंतां नात. कितें म्हज्या जिणेक गरज आसा तें देवान दिलां. तें म्हज्या जिणेक ददोशी मापान बरोव. हांवें कितें म्हज्या जिणयेंत आसा तें पळयनासतना कितें हेरांच्या जिणयेंत आसा तें पळोवन हांव करगतां जाल्यार म्हज्या जिवितांत हांव पाड करतां. ताच्या बदलाक म्हज्या जिवितांत कितें आसा तें पळोवन संतोश पावून सकारात्मक जावन पॉजिटीव आमी म्हणटा हांव जर तें बांदून हाडटां तो म्हजें जिवीत तें उज्ज्वल जाता बरें जाता. थोडे मनीस पळया तांच्या जिवितांत तांणी सुरवात केल्ली थोड्या पयशांनी तांचे बिझनेस पूण तांकां तांचेरच
विशेष आत्माभिमान आसलो. तांची तकली तांणी उपाय केली आनी आमी पळयता तांणी ल्हानपणी सुरू केल्लें तांचें उद्यम वा तांचो मट्टार पावली. हाज्या सुवार्थेंत आमकां ते एक जण नौकार मेळटात. तो धनी त्या गाय नौकारांक तालेंतां दिता. तालेंत म्हळ्यार उडास दवरा, इल्लेशे पयशे न्ही, टॅलंट आमी म्हणटा ते मस्त पयशे ते. आनी एकल्याक तो दिता 5 तालेंत, एकल्याक 3 तालेंतां, एकल्याक 2 वा 1 तालेंत. पयले 2 नौकर तांकां मेळिल्लीं तालेंतां उपयोग करतात, कितें आसलें तें सडीत करतात. पूण तिसरो नौकर तो शेणता, म्हाका धन्यान इतलेंच दिलें गी, तांकां चड दिलां, म्हाका इतलेंच दिलें गी. ते उपयोग करच्या बदलाक तें दुरुपयोग करता. देखून आमच्या हातांत आसा आमची प्रगती वा आमची अवनती. म्हणजे जिवीत कशें बांदून हाडिचें म्हणून हांव समजतां जाल्यार खंडीच आमच्या जिवितांत बरें कर त्या दोगां नौकारां बरी बांदून हाडटलो. जर म्हजें जिवीत तें बांदून हाडूंक हांव चिंतिना, हांव करगतां म्हज्या जिणेंत नातल्या थोड्या संगती खातीर, तवळ हांव अवनती पावतलो. ह्या नोबेनाच्या पयल्या दिसा मरी माय आमकां कृपा दिवं ती, उजवाड दिवं ती. आमच्या जिणेंत आमी चड पॉझिटीव जावच्याक, सकारात्मक जावच्याक, कितें म्हज्या जिणेंत आसा तें पळोवन संतोश पावचें, देवाक अर्गां दिवचें आनी तें वृद्धी करचें. आनी ह्या मरिपात म्हजें जिवीत बांदून हाडटा आसतना तसल्या म्हज्या अभिवृद्धीच्या जिणया मरिपाक ह्या रांकी आदार दिवन आमकां साथ जातलो. ही कृपा भगवंत अवकार मरिपात आमी मागया. नितळ काळजान हें बलिदान भेटोवंक देवाचो आदार मागया. आमच्या पातकांची दूख आमी धरया. सांगाता म्हणया, हांव पातकी सर्वत्वेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून भगवंत सदांच अवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्वत्वेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सुमिया सोमिया काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, सोमिया काकूट कर, सोमिया प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा, भो भगवंत अवकार मरयेक आमी आज भक्तीन वंदिता. जशी तिका तुवें कृपेन भरली तशी आमकां तुजे विनोणेन दिसान दीस अदीक कृपेन भर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. सांत पावलोन तेसलोनिकांकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, भावा भयणी मदल्या माया मोगा विशयन हांवें तुमकां बरोवची गरज ना. कित्याक एकामेकाचो मोग करूंक तुमीच देवा लागीं शिकल्यात. त्या प्रमाणेच सगळ्या मॅसेडोनियांतल्या समेस्त भावा भयणी थंय तुमी माया मोग दाखयत आयल्यात. तरी
ह्या मोगान आनीकय चड वाडा म्हूण भावा भयणीनो आमी तुमचे लागीं प्रार्थिता. हांवें तुमकां येदोळूच सांगलां तशें समाधानेन जियोंक सोदा. आपआपलें काम करा, तुमचेच हात पाय जरोवन वावुरा. देवाचें उतर हे. श्लोक. न्याय नितीन प्रितुमेची जट्टी करूंक सोमी येतलो. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया, कित्याक ताणें केल्यांत विचित्रां. ताच्या उजव्या हातान आनी पवित्र बावळ्यान जैत ताणें आपणायलां. श्लोक. दर्यो आनी तांतू आसा तें सर्व, भुमी आनी तिचेर आसा तो लोक आनंद पावो. न्हंयो उल्हासान ताळयो पेटू, पर्वत संतोशान उडोवन नाचो. श्लोक. सृश्टी सगळी सृश्टी येवचो आसा त्या सर्वेस्परा मुखार उल्हास. तो संवसाराची मुनसुबी करूंक येतलो. न्याय नितीन प्रितुमेची तो जर्ती करतलो. सतनितीन लोकांक तो निर्णय करून दितलो. श्लोक. उद्गार. Alleluia गाऊया सोम्या खसिया ताच्या पवित्र नावा होगळी कुसार्या. alleluia गाऊया सोम्या खसिया ताच्या पवित्र नावा होगळी कुसार्या. एक नवो उपादेश हांव तुमकां दिता म्हणटा सोमी. जशें हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा. alleluia गाऊया सोम्या खसिया ताच्या पवित्र नावा होगळी कुसार्या. alleluia गाऊया सोम्या खसिया ताच्या पवित्र नावा होगळी कुसार्या. सर्वेस्पर तुमच्या सोवे आसू. तुमच्या सोवे आसू. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्यावेळी जेजून आपल्या शिसांक येवपार सांगली, सर्गींचे राज अशेंय म्हणयत. एका मनशान आपलें घर सोडून परगांवाक वेताना आपल्या नौकरांक आपयले आनी आपल्या दुडू बदकाची तांकां जबाबदारी दिली. एकल्याक ताचे ताचे सामर्थ्य तेकी ताणें दिलें. एकल्याक 5 तालेंतां, दुसऱ्याक 2 तालेंतां आनी तिसऱ्याक 1 तालेंत. उपरांत तो पयणार गेलो. 5 तालेंतां घेतलेल्या नौकारान ती वैवटा गेली आनी सडीत 5 तालेंतां जोडली. तशेंच 2 तालेंतां घेतलेल्यान आनीक 2 तालेंतां जोडली. पूण 1 तालेंत मेळुलो नौकर गेलो आनी धरणींत एक फोंड कोंडून आपल्या धनियाचो दुडू ताणें पूर्ण दवरलो. जायत्या काळा उपरांत तांचो धनी पाटी आयलो आनी येतच तांचे लागचें लेख घेवंक लागलो. तबळ 5 तालेंतां घेतलो तो नौकर मुखार येयलो आनी सडीत 5 तालेंतां ताका दिवन म्हणालो, धनिया 5 तालेंतां तुवें म्हाका दिल्ली, पळय हांवें आनीक 5 तालेंतां जोडल्यां. तबळ ताच्या धनियान ताका म्हळें, शाबास, बऱ्या आनी पातयेण्याच्या साकरा. ल्हान संगतींनी तूं पातयेणेचो म्हूण दाखयलें, देखून व्हड संगतीची जबाबदारी हांव तुका दितलो. ये तुज्या धनियाच्या संतोशान वांटेली जा. उपरांत 2 तालेंतां घेतलो तो नौकर मुखार येयलो आनी म्हणालो, धनिया 2 तालेंतां तुवें म्हाका दिल्ली, पळय
हांवें आनीकी 2 तालेंतां जोडल्यान ताच्या धनयान ताका म्हणलें, शाबास, बऱ्या आनी पातयेणेच्या साकरा, चिल्लर संगतींनी तूं पातयेणेचो म्हूण दाखयलें देखून व्हड संगतीची जबाबदारी हांव तुका दितलो. ये म्हज्या धनयाच्या संतोशांत वांटेली जा. शेकी 1 तालेंत घेतलो नौकर मुखार आयलो आनी म्हणालो, धनया, तूं कठीण मनीस म्हूण हांव जाणा. तुवें ओंपूंक नातले कडेन तूं लोवताय आनी तुवें आसडूंक नातले कडेन तूं आरायताय. त्या पासून हांवें बियान वचून तुजें तालेंत धरणीपंदा पूर्ण दवरलें. धर, आतां तुजें तुका पावलें. नश्ट्या आनी आळशी नौकारा, धनी जाप दीन म्हणालो, हांवें ओंपूंक नातले कडेन हांव लोवतां आनी हांवें आसडूंक नातले कडेन हांव आरायतां म्हूण तूं जाणा आसलोय मू. तर म्हजो दुडू तुवें वाडीक कित्याक घालो नाय? हांव पाटयेंतच म्हजें म्हाका वाडी समेत मेळटें न्हय वे. काणग्या देखून ताचे लागची 1 तालेंत आनी 10 तालेंतां आसलेल्याक तें दिया. कित्याक? आसलेल्याक बरोवन वमतासर सडी दितले, पूण जाचे लागीं ना ताच्या लागीं आसा तें इल्लेंय काण व्हरतले. आनी आतां त्या नाकारी नौकाराक भायर काळो कांदोडया, थंय जातलें रडणें आनी दांत किर्लोणी. देवाचे उतरये. वागली तुका क्रिस्ता. सी 9. काणिको घेऊन आम्ही आया बापा, ओपून दिता त्यो तुका. भक्तीपणाचो गुतो बापा, स्वीकार तू कर ये बापा. उदारपणी आम्ही काणी करपिता, स्वीकार करून लाभय देणी सर्गिता. उदारपणी आम्ही काणी करपिता, स्वीकार करून लाभय देणी सर्गिता. घे बाबा काणिको, घे बाबा काणिको. भुरग्यानो, बाबां भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्पद्वेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकरी महिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घे. सर्गींच्या बापा, तुज्या पुताच्या आवयक आयचे दिसा केरीत मान दिवंक हे वेदी पोंतोणी संतोशान आमी एकठांय जाल्या. ह्या पासून ती देणी आमी तुका भक्तीन समर्पिता आनी तुज्या हातांतली परतून घेता. ताचे वरवीं आनी सायबीण मायेच्या विनोवणेन तुज्या दैवीक जिवान दिसान दीस अदीक आमी बरो म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमच्या सोवे आसूं. तुमच्या सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया.
वय आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजापवन म्हूण वळखून आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओकाई दोनीतीसो आनी आमच्या फायद्यासो भाग्यवंत अवकार मरियेसो भक्तीन आनी मोगान आज आमी उडास करता आनी तुजें दिन वासनाचें गीत गावन तुजी कनवळाय आमी वाकणता. शेकान शेक प्रितमेचेर कितली वर्ती तुजी वेंचमिता. सर काळी मनशां थंय कितली अपरिमीत तुजी दयाळाय. तुजे ल्हानवेक साकरणेचेर काकोतीन तुवें नदर घाली आनी असो सोडवंदार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे वतेशें देवदूतांचो दळबार संतोशान तुका वाकणटा सरकार. ताच्या वाकणेक आमचेय ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. होवी Hovi, hovi, दरबारांचो सर्वेस परतो. सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंचर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराची नावी येता ताका जय. उंचर्गी तुका जय जय. उंचर्गी तुका जय जय. बाबा खरोच तूं पवित्र. तुंच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोटलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसूत समर्पणची. तेच परेन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे बसूत आनी समेस मनशां बसूत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. Bavartaso gut pergatuya. जेजू जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. बाबा
जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिवीतचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रग सेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा अकिया प्रितुमेचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवी सभेचो उडास कर आनी लियो आमच्या भगेवंत बापा पिटर आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय सर्वेस्परा तुज्या साकरा बाप विन्सेंट मोंतेरोची काकूत कर ताका ह्या संवसारांतलो कालच्या दिसा तुवें आपोवन वेलोय जसो पवित्र स्थाना वरवीं जेजू बराबर तो मेलो तसोच ताचे बराबर तो पुनर्जीवन जावन पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता ओंकार मरये देवाचे माये सांगाती सांजुजे तिचो पती भगवंत धर्मदूत आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या तुज्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटोवती तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं तियास जेजू वरवीं तियास जेजू सांगाता तियास जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन सकाता म्हणया आमचे बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवारे सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवारे दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आनी बरी भलायकी आमकां दी सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय कित्या रजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतां म्हणली तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवी सभेच्या पावडताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ तुमची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सम्याची शांती सदांकाल तुमच्या सोवे आसूं एकामेकाक शांती दिवया कुमगार वणच्याक चौगा जाणांनी मुखार येवचें देवाची शिली संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी
ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सुम्या तुवें म्हजे तेरेवचे म्हाका पावोवना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. D73 D73 जेजू म्हज्या देवा, जेजू म्हज्या राया, जेजू म्हज्या जिवा, म्हज्या देवा, म्हज्या सर्वा. सोदून करो स्वार, तुझे लागी आसा सोमिया, म्हाका जिवीत दिवचे उतर. जेजू म्हज्या देवा, जेजू म्हज्या राया, जेजू म्हज्या जिवा, म्हज्या देवा, म्हज्या सर्वा. म्हज्या देवा, जेजू म्हज्या राया, जेजू म्हज्या जिवा, म्हज्या देवा, म्हज्या सर्वा. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा, भाग्यवंत अवकार मरियेचो उडास करून सर्गेंचे जिवीत दितल्या जेवणान आमी वांटो घेतला. तेच अवकार मायेच्या आनी सगळ्या तुज्या भक्तांच्या सांगाता ससनाच्या जेवणान वांटो घेवंक आमकां पावय म्हूण आमी कालतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमच्या सोवे आसो, तुमच्या सोबे आसो. सर्पद्वे दार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालू. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. हांवें कोणाक जबाबदारी दिल्यात आनी मुखार येवन रावचें ही म्हाजी वर्च. मुखार रेवात ते कांय टिचरां बाबार्थाची प्रार्थना करून वाचतात.
वयर येवचें बावडता ह्या कुशीन भुरग्यांनी फुलां काडून घेवची तुमची फुलांची बशी खंय आसा नागी भायर आहा गे हो फाल्यांतान बशी भितर हाडची भायर दवरची न्हय जायत गे फुलांची बशी भितर हाडची फाल्यांतान चकडे म्याज जोडया नोवेनाचो पयलो दीस आज आनी ह्या नोवेनाचो विशय जावन आसा आवय बापूय आयच्या नोवेना वेळार आवय बापायचें देणें कितलें वर्तें म्हणलें आमी नियाळ्या काजार जालेलीं आशेतात भुरग्याच्या देण्याक आनी भुरगें तें जल्मून कुटुंबांत वाडटा आसतना त्या जोड्याचो त्या आवय बापाय संतोश तो विशेश जावन आसा देखून हें जावन आसा एक वर्तें भाग देवान एका आवयक आनी बापायक दिवचें आसलें देखून आयच्या दिसा हांगासर कोण तुमी आवय बापाय आसात संतोश बाबात आवय बापायच्या त्या भोववर्त्या देण्या पासून देवान तुमकां हें भाग दिलां हांगासर कोण आमी आमची आवय बापाय घरांत आसात तांचो उडास करया तांचे खातीर मागया कित्याक तांचें ऋण फारीक करूंक आमचे वरवीं कोणाय वरवीं आसात तसलो नसो त्याग आनी साकरीफीस जर आमच्या आवय बापाय जिवन नात तांचो मोगान उडास करया तांच्या आत्म्या खातीर आमी मागया आनी हेच्या नोवेना वेळार आमी कशें कालतेपणान जिये गे म्हणून आयच्या नोवेन पयल्या दिसाचें नोवेन आमकां सांगता जर म्हज्या जिवितान कालतेपण आसा खंडीत जावन हांव वर्तो जातलो आंकार्याक देव दुस्पाटायता देव कालतेपणान जियोची कृपा मागून आमची मागणी आतां बापा समोर दवरया सर्गीच्या बापा आमच्या पापाक बिस्पाक याजाक आनी धार्मिकांक तुजे परजेची सेवा करूंक तुजे कृपेन बर म्हूण मागता जावा बापा आमचे मागणे आय बापा आमचे मागणे आयक आमच्या समाजेच्या मुखेल्यांनी तांचे ताबेन दिल्ल्या परजे मोगान सांबाळी शेकर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक आमच्या आवय बापायक सदां बरी भलायकी शांती समाधान आनी संतोष दी आमी तांचो मोग करूंक कृपा दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक घरांत आनी आसऱ्यांनी एकसुरपण भोगच्या जल्ता तरांक तुजो दैवीक सांगात दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक उतार प्रायेन आनी पिडेन वडवडच्या वडिलांक भुरग्यांनी तांची मोगान जतन घेवंक तांकां उदार मनान बर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक हांगा हजर जालेल्या आमी सर्वांनी आमच्या वडिलांक खाल जावंक चलोवंक कृपा दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक मौनपणी आमच्या हेर गरजां खातीर मागया आयचे दिसा आमकां स्नॅक्स दिल्यात आनी नोवेनाची मांडावळ केल्या सांप्रिचीत वाडो गुरकारन आनी सर वाड्या घरां तांचो उडास करया तांचे खातीर मागया बाळोक मरयेक मागणे हे स्वादीक बाळोक मरये तुका देवाची आवय जावं निर्मिल्ल्या वरवीं तूं आमची राणी आनी मामोगाळ आवय जावंक पावली तुवें आमचे मदें केल्ल्या कृपेच्या मात कार्या पासून म्हजी कालती मागणी दयेन आयक सोर कुशींनी म्हजेर भर घालच्या अर्येका गरजांनी आनी चड करून आतां म्हाका दोसच्या सोर कश्टांनी म्हजो पुरतो पुरवोसो तुजे थंय दवरता हे भाग्यवंत मोरये तुका मातूर दिल्ल्या विशेश देण्या वरवीं आनी तुवें जोडिल्ल्या मनशा फळांक लागून तूं आजय म्हजे थंय काकुळदार म्हूण दाखय तुवें वाणच्या आत्मीक भंडाराची जर निरंतर वाणची धेणी केदींच सोंपनान म्हूण दाखय कित्याक देवाच्या बापाय सारक्या काळजांतय तुजी पदवी मीत मेर नातलेली तूं पाप करत नासतना गर्भ सांबाळलेल्या पयल्या घडयेतावन देवान तुका ग्रेस्त केल्ल्या आनी तुजे थंय ओतलेल्या अपरिमीत कृपे मरीपांत हे सर्गींचे राणये म्हजे मागणें दयेन आयक
आनी हांव तुज्या काळजाचें बरेपण ससनाच्या ससनाक ओगळशितां आमीन. आतां नोवेनाची मांडावळ अशी आसा. पयले इमास काणगेवचे ते 2 जाण मुखार, तांच्या फाटल्यान तेगी शिक्षकी, उपरांत भुरग्यांक आनी व्हडांक मांडावळीच धर्म भयणींनी धाडचे. थंयसर पावुल्लेंच तुमच्या बशयेंतले एक फूल मोरयेच्या पांया तळा दवरचे आनी आमची एक गरज मोरयेक भेटोवची. ताच्या उपरांत थंयसर आमी सगळ्यांनी फुलां दवर जाल्या उपरांत मोरयेक ओगळशी म्हणलें गीत 3 आमी गायतले हांव. आनी त्या वेळार 3 पुटी मोरयेक फुलां अर्पोवचे. ह्या नोवेनाच्या ह्या पुरुशा वेळार आमी गांवचें गीत आसा, सकट सांगाता मेळया. ताच्या उपरांत निमाणें मोरयेक फुलां अर्पिल्या उपरांत मोरयेक मोगान मान करिया आनी गावया मोरयेक ओगळशिया. मोरये
di Nia gayan di Jesudo sergara deborong morie Hogorsia morie dungeful permoli dosomi persari pedai mai uzo Jesus mogaso morie Hogorsia morie Sergita Picasso Ganaso Ikuka Magnita Samaye Warnita Morie Hogorsia morie एकामेकाच्या माथ्यान पळयात भुरगीं प्रत्येक जाण एकामेका तुमचे न्ही एकामेकाच्या माथ्यान पळयात नितळ करात आमकां मस्त पडटा आमच्या माथ्यान मात पळोवची सवय दुसऱ्यांच्या माथ्यान पळयात नितळ करात आसतात समजोना आयच्या दानी पसत एक आमच्या बापा एक नामान मरी एक नाम बापा सांगाता म्हणया आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र तुझे राज तुझी खुशी सरगार जाता तुझे संवसारांत आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां आनी आमी आमची सुकलेल्या आंबक तशी आमची पथकां बघ आनी आमकां ताळ्ळें पडोवं दिवन पूण वायटांतली नमान मरये कुरपेन बरोवले स्त्रियां भितर तूं सुदेव आनी सदवीं फावट ते कुशीचें जेसू भगवती मरये देवाचे माये पापयां खातीर विनती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कडेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक मरयेचो आदार मागून नामा राणये मागणें सांगाता म्हणया नामा राणये काकुळतेचे माये नामान आमच्या जिवा अमृत आनी बरवश तुका आमी उलो मारता आमी परदेशी वेचीं बाळकां ह्या दुखाच्या कोणांत आसता अस्कार उस्कार सोड तुका आमी रुदान करता तर तो आमचे शेकाय ते तुजे काकुळतेचे दोळे आमच्या वयर परती आनी ह्या परदेशा उपरांत तुजे विंपो जेजूक आमकां दाखय हे दयाळी हे मोगाळी हे दुलोबी अवकारी मरये भगवंती देवाचे माये आमा पसत विनती कर मोगाळ पुता सोवे ओंकार मरी आशिर्वाद दिव आमकां मोंती माये सांब्रिजीत माये भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे सोमेस्तांव देव बरें करूं दोन कडेन स्नॅक्स वांटता एक हांगासर ही म्हाजे लागीं एक त्या कशी थंयसर एक गेट आसा दयाकन स्नॅक्स काणयोचे सकाळांक बरो दीस मागता थँक्यू